की सांगलें सकल कितें आहा पळय तें अशेंच आहा उक्तें आहा तो म्हणल्यार तूं सकल तारपत्री बीन घालून दवर तें रगत बिगत पडटा तेका लागून आमी ओके केलें पूण आमच्या मेंबरांनी गडे म्युन्सिपाल्टीक सांगूंक नासतलें की आमकां पळय शेड घातला थंयच तांकां शेड बीन घालून दिया कितें पूण तिका शेड आमकां घालूंक ना आनी आमचे कामा प्रमाणे तूं पळयता घाम बीन सगळें येता आमकां तें जमपाक ना आनी आमी पयलीं हांव तर पयलींच पेशंट डायबिटीज आनी प्रेशराचें म्हाका आसा आमची रिक्वेस्ट कितें आमकां एक शेड घालून दिवपाची जी आमी ऑलरेडी हेकाय सांगला आतां आमच्या बाजाराचे चेअरमॅनांनी तेकाय सांगला जावं आनी कोण आमचे पात्रांव लोक येता तांकांय सांगला की तुमी मातशें सांगा म्हूण तांकां आपूण सगळें वेवस्थीत करता म्हणलो हे तर हांवेंच पयलीं ताका सांगलें आनी म्हाका सायजूच आमची शेडूय जावपाची थिंगा आमी हेंचे गॅरंटीचेर रावली म्युन्सिपाल्टी कोण येवंक ना चॅक करपाक सगळे येता म्युन्सिपाल्टीचे आख्खे चॅक करून सगळे येता पळोवनूय गेलो मेयर येयलो कमिशनर येयलो म्हाका बापूस पात्रांव सुद्दां येवन गेला आसतलो तेजे सगळ्यांनी पळोवन लुगार बीन सारको दिला लुगारचें कांय टेंशन ना आमी आतां सांजे बांदली चल्ले आमकां नाका हिंगा आनी आमीच हिंगा आसतना मोडोन पडली जाल्यार ते म्हणटाले न्हू तुमकां टायम दिल्लो तुमी भायर सरूंक ना म्हणजे फुडें हो हीच रिक्वेस्ट आमकां एक मातशें धाकटून एक पत्र्याची तरी घालून दिल्या पुरो एक शेड घालून दिला लोकांक मागीर त्रास जातले न्हू बेश्टे कडल्यान मागीर कस्टमर हे करतले मागीर हें जालें तो जालें कितें कावळे लागल्यार पळय नुस्तें पिड्यार जाता हांव सद्या आसा पणजे मार्केटान थंयसर नुस्तें कापता थंयसर ते नुस्तें कापता थंयसर हांगा बिल्डींग सारकी मोडपाक पावल्या म्हणून CCBन एक नोटीस काडल्या की बिल्डींग मोडपाची आनी नुस्तें कापता ते तांकां दुसऱ्या कडेन शिफ्ट करचे पूण तेंची मागणी आसा की दुसऱ्या कडेन रावपाक रेडी आसा पूण तांकां एक शेड जाय ते बाकीच्या नुस्तेकारांक शेड दिल्या ते प्रमाणे तांकां एक शेड दिवची म्हणून अशी प्रेजिडेंटान सांगला हांव तुमचे